इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जानवयेचो आनी समसोनेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जाताली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वोंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणिकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद. सुने वागूट शेळये सांगाता येतले आनी बोकडे पील चिट्या वाघाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागातींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तण खातलो. दुधाचे बाळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुना कशे उबे रावतले. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवंत जातले. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो थेव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मोनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच थाळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाखाणूक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मायपासान लागी घेतले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बासावण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवक करून नम्यारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयले काकुळती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हणलां, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडतलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. त्या दिसांनी स्नानदाता जुवांव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशे प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला. ताचेच विशयांत ते इसाया प्रवाद्यान सांगले. अरण्यांत एक थाळो भोब मारता. सोम्यांक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवांव खऱ्या लोव्यांचे वस्त्र नेसलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो फाटो बांदलो. देंपे आनी रान मोव ताचे खान. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. फारिसेवा आनी साधुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले ते पळोवन जुवावन तांकां म्हणलें, हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली. तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच फातरातावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या.
देखून बरो फळ दिना तो हरएक रूख कातरतले आणि उच्यांत उडयतले. देवा ते तुमच्यास पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट. ताच्या पांयांचो वानो व्हावोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितालो. आपले सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली धान्नी तो आसोडून नितळ करतालो. आपलो घोव तो तुपयांनी भरतलो, पूण पोल केदींस पालवानांत असल्या उज्यांत घालन लासतालो. देवाचे उतार हे.